फाटली 3 वर्सां दुरुस्ती खातीर बंद आशिल्ली पणजेची कला अकादमी अजूनय पुरायपणान तयार जावंक ना। कला अकादमी संकुल दुरुस्ती काम करून अजून भौशीक बांदकाम खात्यान कला आणि संस्कृती खात्याकडेन सुपूर्द केल्ले ना। भौशीक बांदकाम खात्याचे प्रिन्सिपल मुख्य अभियंते उत्तम पार्सेकारांच्या प्रमाण कला अकादमी संकुल फुडल्या 15 भितर कला आणि संस्कृती खात्याकडेन सुपूर्द करतले। पूण कला अकादमीतल्या सुरतां प्रमाण हांगा बरेच काम करपाचें आसा। सकयल्लें काम चडशें जालां, पूण पयल्या मजल्यावयलें काम बरेंच उरलां अशें तांणी सांगलें। हालीं तेंपार कला अकादमीत कार्यावळी जावपाक सुरू जाल्या। ही कला मोगी खातीर खोशयेची गजाल आसली तरी हांगा अजूनय साधन सुविधांचो उणाव आसा। 3 वर्सां उपरांत पयलेच फावट कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभाघरात तियात्र जाले, पूण हांगासरली साऊंड सिस्टम सामकी बाबत आशिल्ल्यान तांकां भायल्यान साऊंड सिस्टम हाडची पडटा म्हणून तियात्र आयोजकांनी तिडक उक्तायल्या। त्या भायर हांगा अजून कॅन्टीन सुरू जावंक नाशिल्ल्यान प्रेक्षकांचे हाल जातात। हांगासरल्या एका तेंपार फामाद आशिल्ले कॅन्टीनाचे कंत्राट अजून दिवंक नाशिल्ल्यान हे कॅन्टीन बंद आसा। तो मेरेन आयोजकांकच लोकांच्या खावपा पिवपाची व्यवस्था करपाक कला अकादमीन सांगला। फाटली 3 वर्सां कला अकादमी दुरुस्ती खातीर पुराय बंद आशिल्ल्यान कलाकारांचे खूप लुकसाण जाले। फाटले कांय म्हयने कला अकादमीत थोड्यो कार्यावळी जावपाक लागल्यात, पूण कला अकादमीचे रखडत चलिल्ले काम पुराय जावन गोंयचे एक मुखेल सांस्कृतिक केंद्र आशिल्ली कला अकादमी फुल फ्लॅश केन्ना सुरू जातली हाची कला मोगी आनी कलाकार वाट पळयता। गोंयची एक मुखेल अशी सांस्कृतिक केंद्र आशिल्ली कला अकादमी फाटले 3 वर्सां बंद आशिल्ली आनी हाजे खातीर कला मोगी आनी आयोजकां खातीर खूब त्रास सहन सोंसचे पडले। पूण आतां 3 वर्सांनी कला अकादमी सुरू जाल्या, पूण अजून फुल फ्लॅश जावना, कारण फक्त सकयल्ले कांय हॉल ओपन जाल्ले आसा आनी वयर अजून काम चालू आसा अशें म्हणटात। आनी अजून पर्यंत PWDन ही कला अकादमी आर्ट एंड कल्चरा कडेन हँडओवर केल्ली ना आनी ताजे खातीर हे असो लिमिटेड अशे कार्यक्रम हांगा चालू आसात। त्या शिवाय अनेक गैरसोयी हांगा आसात। मेन म्हणजे कॅन्टीन अजून सुरू जावना आनी त्या शिवाय कांय लोक आयोजक आरोप करतात की हो जो दीनानाथ मंगेशकर हॉल आसा तातूंत भितर जी साऊंड सिस्टम आसा ती सारकी ना। सो अशे तरेचे अजूनय इतले पयशे मोडून आनी 3 वर्सां काम बंद दवरूनय हे प्रॉब्लेम अजून सॉल्व जायनात। सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायका सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।